नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजे 20:46 खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मोपा विमानतळ फुडल्या म्हयन्या सावन जातलो सुरू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली म्हायती। मोपा सुरू जातकीर दाबोळे वेले एअर ट्रॅफिक जातले कमी, सांगता केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री VK सिंह। पांच वर्सां APC कडेन आयली ना भ्रष्टाचाराची एकूय कागाळ, कसलोच भंय बाळगी नासतना लोकांनी करच्यो कागाळी, पुलीस अधीक्षकांचें आवाहन। चोर्ला घाटांतल्यान रस्त्याचें काम आमी आदींच केलां, कर्नाटक आपले हद्दींतलें काम करून घेवचें, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। विधानसभेच्या फुडल्या अधिवेशनात मांडटलो पर्यटन धोरण, सांगता मंत्री रोहन खंवटे। आनी क्रिस्तांव भावांनी मरण पाविल्ल्यांची केली याद, पाळो ऑल सोल्स डे। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। फुडल्या म्हयन्यात मोपा विमानतळाचें उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें एशिया पॅसिफीक कॉन्फरन्सा वेळार घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ह्या वेळार केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री VK सिंह हाजीर आशिल्ले। देशाची एशिया पॅसिफीक कॉन्फरन्स गोंयांत आयोजीत जाला म्हूण गोंया खातीर ही व्हड अभिमानाची गजाल आसा। ह्या निमतान देशभरांतले वेगवेगळे डेलिगेट्स गोंयांत आयला आनी दिसभराच्या ह्या कॉन्फरन्सांत वेगवेगळ्या एव्हिएशन मुद्द्यांचेर चर्चा जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आयची जी कॉन्फरन्स आसा ही गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आशिल्ली। एक्चुअली एशिया स्पेसिफीक कॉन्फरन्स देशाची गोंयांत ऑर्गनायज करप ही आमच्या खातीर एक व्हड गजाल आशिल्ली आनी आयज वेरियस डेलिगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द एशिया हांगासर आयल्या। खास करून आमचे स्टेट एव्हिएशन मिनिस्टर VK सिंह जी, कॅप्टन VK सिंह जी हांगासर आसा। आज दीसभर ह्या कॉन्फरन्सांत वेगवेगळे एव्हिएशनचे इश्यूज डिस्कस करता आनी ह्या म्हयन्यांत बी जावप जेणे करून आमकां एरोड्रोम लायसन मेळटा। कदाचित आमचे फुडल्या म्हयन्यापर्यंत मोपाचो जे इनॉग्रेशनचे डिसिजन जातलें त्या खातीर ही कॉन्फरन्स गोंयांत होस्ट करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। मोपा आनी दाबोळी दोनूय विमानतळ उरतले, खंयचोय विमानतळ लुकसाणेंत येवचो ना अशें वेवस्थापन करतले अशें केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री VK सिंहान सांगलें। मोपा सुरू जातकीर दाबोळे वयलो अतिरिक्त ताण कमी जातलो। फुडल्या 3 ते 4 वर्सांत देशांतल्यो सगळ्यो हवाय पट्ट्यो अपग्रेड करतले अशें तांचें म्हणणें। काफ़ी एक डाउट क्रिएट किया गया है सबके मन में कि जी मोपा बन गया है तो डाबोलिम बंद हो जाएगा और बहुत दिक्कत होगा वगैरह वगैरह। दिस इज़ अनफाउंडेड perception। We are very clear that 2010 in June a decision was taken by the cabinet। वो जो डिसीजन है वो हमको और सबको सर्वमान्य है। वो डिसीजन था कि 2 एयरपोर्ट अगर होगा तो दोनों चलेगा, बंद नहीं होगा कोई भी। एक AI के नीचे है जो डाबोलिम में है, एक GMR ने जो नया बनाया है वो वहाँ पर है। और इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको लोगों को बताएं। दोनों एयरपोर्ट चलेगा, कोई बंद नहीं होगा। जो नया एयरपोर्ट बना है उसके लिए हम कनेक्टिविटी और देंगे। वी विल प्रोवाइड मोर कनेक्टिविटी। अगर आज की तारीख में डाबोलिम पर 20 सिटीज कनेक्टेड है और जो 20 सिटीज के साथ जो कनेक्शन होगा, जो डाबोलिम में जगह नहीं है वो जाएगा मोपा में, तो कोई डाबोलिम के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि डाबुलम भी हमको उसी तरीके से रखना है जैसा अब रखते आए, उसको भी बढ़ाना है। वो ओमान एयरवेज ने कहा कि हम वहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं। ओमान का आपका ट्रैफिक बहुत कम है, आपका ज़्यादा ट्रैफिक गल्फ का दूसरा है, वो नहीं कोई शिफ्ट कर रहा। कुछ लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, वो अपना शिफ्ट करें, लेकिन अगर उनका फ्लाइट डाबुलम में आता है तो उनको इधर ऑफिस रखना पड़ेगा। टाइमिंग्स क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है डाबुलम में, इसलिए उस टाइमिंग के बीच में जो फ्लाइट आएंगे वो मोपा पे लैंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाटल्या 5 वर्सांत एसीव्ही कडेन लाचखोरयेचे एकूय गुन्यांव दाखल जावंक ना। सध्या 8 प्रकरणांचो तपास चालू आसा। तशेंच वेगवेगळ्या न्यायालयांनी 80 खटले सुरू आसात अशें पुलीस अधीक्षक आशिश कुमार हांणी सांगलें। तशेंच अश्यो घडणुको नदरेंत आयल्यार लोकांनी मुखार येवन कागाळी करच्यो, तांच्या कागाळीची दखल घेवन ताजो तर्कीक निश्कर्श काडटले अशी खात्री कुमार हांणी ह्या वेळार दिल्या। 2022 we have registered 3 cases and we are investigating around 8 cases at present, and there are 80 cases under trial in courts, in different courts, and we secured conviction in a trap case also this year. One person who had demanded bribe, he has been convicted. So we secured conviction one more case that was regarding some not very significant, and one case ended in acquittal, that is regarding the Bali riot case. So the problem is here the public is not taking any initiative, and we are not receiving complaints from public regarding demand of bribery or any other corrupt activity. They should come forward, and I assure them that their complaint will be attended promptly and that will be taken to logical conclusion. मैं ये अपील करना चाहूँगा कि केवल करप्ट नहीं होना इससे नहीं चलेगा। यू ट्राई टू बी ए विसिल ब्लोअर। आपके आसपास कोई करप्ट एक्टिविटी है, यू जस्ट इन्फॉर्म अस एंड वी विल टेक एक्शन, क्योंकि करप्शन के कारण हमारा जो भी डेवलपमेंट का एफर्ट है वो सब खराब हो जाता है। समझ गए? पैसा जो है कुछ लोग कॉर्नर कर लेते हैं। जैसे आप सुनते हैं कि ब्रिज बना और गिर गया, क्यों भाई? तो उसमें भी कहीं कमीशन दे दिया होगा कंट्रैक्टर ने। समझ रहे हैं? तो ब्रिज में जितना पैसा लगना चाहिए उतना नहीं लगाया, तो ब्रिज गिर जाएगा। तो सीधा इफेक्ट है ना, हमारे लाइफ पर सीधा इफेक्ट है करप्शन का। नए सरकार डेली नए प्रोजेक्ट्स ला रही है हमारे बेटरमेंट के लिए, उसका पैसा कहीं और कोई खा जाएगा तो वो बेटरमेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब कहीं सड़क अच्छी होनी चाहिए, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन वो अगर इंजीनियर खा गया, सड़क नहीं बनी, सड़क ख़राब है, उसके चलते एक्सीडेंट होगा, तो ये करप्शन आपको हर वॉक ऑफ लाइफ में अफेक्ट करेगा, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करेगा। तो इसलिए हम अगर अपना काम आसानी से करा लेते हैं, सोचते हैं कि हमने तो सही कर लिया, मेरा काम हो गया, ये सोचना सही नहीं है, ये सोचना बहुत गलत है। आप अपनी ज़िंदगी को और कठिन बना रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर आप किसी को नहीं पकड़वाते हैं रिश्वत लेते, तो आपको हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ेगा और तब आप दुखी हो जाएंगे। अब तो लोगों की आदत लग जाएगी देने की, लेने की। आप कहीं भी जाएंगे, हो सकता है कि वो सड़क पर चलने के लिए रिश्वत देना पड़ जाए, तब क्या करेंगे? समझ गया? तो इसीलिए करप्ट एक्टिविटी कभी टॉलरेट नहीं करते हैं। You don't give bribe, you raise a hue and cry, and you come to CBI, you come to any other appropriate agency, and they will take action. चोरला घाटाचो गोंयचो स्ट्रेच खात्यान सारको करून घेतला। कर्नाटकांतल्या बेंगलोरच्या ROन जी निविदा काडल्या त्या निविदेंत जे काम तांच्यांनी दाखयलां तें आमी पयलींच पुराय केलां अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता। देखून ह्या निविदे खातीर ना हरकत दाखलो दिवपाक आपूण न्हयकार दिला। तशेंच कर्नाटकच्या शिमे कडल्यान तांच्यांनी रस्त्याचें काम करचें अशें काब्राल सांगता। कितें आसता न्ही, देर इज अ इशू where we have repaired the roads. गोंयचे सेक्शना नॅशनल हायवे प्रॉब्लम ना, तूं पळोवपाक गेल्यार प्रॉब्लम आशिल्लो। लास्ट इयर हांवें ते सारकें करून घेतल्या गोंयचो स्ट्रेच, आनी हो कित्याक करून घेतला, तांकां आमी इंडिपेंडंटली रावपाक शकना। तेजे कडेन ती RO आसा पळय, तेणी बेंगलोर RO आसा पळय, तांकां सांखळी तूं तेंचे स्टेजीन तांकां वायडनींग आनी कितें करपाचें केलां। वेन आय सॉ दॅट टेंडर, I found that it is the same work in our stretch what we have done. So hence I told him to drop it from our stretch because there is no widening, no improvement.
it is just short mixing of the stretch what we have done. So I have refused to give NOC for the stretch of our stretch because we have done and the contractor has to be paid. So duplication of work cannot be done. आणि कोण सांगतले की दोघांकू दिला म्हणून. So I have not given. I have on the file I have written very clearly that this particular section from Goa to Sakadi is where the section is. I am not ready to give the NOC to the RO office in Bangalore. You can take up the work from Goa border to your section. Okay. So the question of me giving NOC does not arise because they never asked for our NOC. They went and ahead and did the tender by including the section of Goa which they should have taken an NOC before. And I could not wait for people and I went ahead and repaired the road. If you remember that before the rain when I became the periodic minister, I took up the challenge and I repaired many roads. आणि खंय तरी आमकां आमच्या सेक्शनाक त्रास जावना नाल्यार वचून पळयचे. So I have not given them NOC which I have decided and Honorable CM is also aware. And that section आमी केल्लें आसा कित्याक ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी काय वायडनींग कांयच ना. तांकां NOC दिवन कित्याक करपाचें फाल्यां म्हज्या बगानान घालतले डुप्लिकेशन वर्क केला म्हणून. सो कोण मागीर सांगतलो. सो NOC आहा रिफ्यूज. विधानसभेच्या फुडल्या अधिवेशनात पर्यटन विधेयक मांडटलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. बुधवारा पर्यटन भवनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. तशेंच पर्यटन खातें येता त्या डिसेंबर मेरेन विजिलन्स ॲप सुरू करतले. तातूंत एक सेंटर सेल आसतलो जातूंत पर्यटन आनी थळावे लोक आपल्यो कागाळ मांडपाक शकतले. तशेंच हॉटेलां आनी भोवडेचेर वळेरी दितले. हाका लागून बेकायदेशीर रावपाची सुवात आनी हॉटेलांचेर कारवाय जातली अशें रोहन सांगता. येता त्या दिसांनी we are also launching an app which will have a call center which will be able to redress grievances. या 2 महिन्या भितर ते ॲप येतलें भायर. डिसेंबराक पयलीं that app will be launched which will allow you as a facilitation for every tourist who will come will be able to use the services. It will have a call center which will be able to address all grievances and also issues. तांकां कितेंय जाय जाल्यार हेल्प करतले. It will also have all excursions, hotels listed with the department which can be there. आता ह्या सगळे ऑनलायन भरपूर फ्रॉड जातात. So we have already asked the people who are in the online business, whether it's Airbnb, Oyo, whoever, Make My Trip or whatever, to come and register themselves. Some of them have, some of them have not. We have given them time to do it. If they don't, then we'll be forced to act. जे रजिस्टर्ड आसा तांणी रजिस्टर्ड हॉटेल्सूच आमच्या अंडर आसात तांकां विकपाक तांकां परवानगी आसतली. होम स्टे बाकी सगळी कॅटेगरी घाल्ल्यान दे हॅव नो अदर कॅटेगरी टू से वी डोंट हॅव अ कॅटेगरी. वी हॅव क्रिएटेड एवरी कॅटेगरी. सो ते समज Airbnb फाल्यां होम स्टे प्रोमोट करतली दॅट होम स्टे पर्सन हॅज टू बी रजिस्टर्ड विथ द टुरिझम डिपार्टमेंट. सिंपल. आमची डेडलायन इज ऑलरेडी ओवर. हॉटेल्साचेर ऑलरेडी आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. वी नीड टू गो बॅक टू द मास्टर प्लॅन. वी नीड टू गो बॅक टू द पॉलिसी एंड सी वॉट चेंजीस वी नीड टू मेक इन टर्म्स ऑफ फर्दर ग्रोथ एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. एक वाटेन मोपा आसा, एक वाटेन दाबोली आसा. एक वाटेन वी आर पर्टिनेटली लुकिंग एट व्हेरी फोकस्ड मार्केट्स ओनली ऑफ UK आनी ऑफ रशिया. So it is now time to see a difference of tourists. We need to look at East, where we are talking about Poland, we are talking about Czechoslovakia, here countries. We are talking about South Korea, we are talking about USA, we are talking about Japan. Which these tourists how हांचो inflow वाडोवपाचो आनी not just be dependent all the time into UK and Russia market. 2 नोव्हेंबर हो दीस ऑल सोल्स डे म्हूण पुराय संवसारांत मनयतात. ऑल सोल्स डे हो सेंट्स डे उपरांत जाता आनी ताका फेस्ट ऑफ ऑल सोल्स म्हणटात. क्रिस्तांवाच्या परंपरे भितर फ्रेंच भिक्षूंनी ऑल सोल्स दीस लोकप्रिय केलो आनी आत्माक उगडास करपा खातीर आनी तांचे खातीर मागणें करचें ह्या हेतान एक खाशेलो दीस थारायलो. ही थळावी परंपरा म्हणून सुरू जाली पूण फुडल्या शेंकड्यांत ल्हव ल्हव पुराय क्रिस्तांवांच्या इगर्जेत पातळ्ळी. ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव शिमित्रेन वचून आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या थडग्यांक भेट दितात. थडग्या भोंवतणी मेणवाती पेटयतात आनी वेगवेगळ्या फुलांनी सजोवन तांकां याद करून तांच्या पासत मागणें करतात. तशेंच पुराय सिमेत्रेंत लायट्यो घालून उजवाड करतात. तांच्या आत्मांक शांती मेळची ह्या खातीर मागणें करतात आनी चर्चीन 3 मिसां जातात. एक मीस आत्माच्या शांते खातीर अर्पण करून तांचें दुख्ख उणें करपाक मदत जाता. ऑल सोल्स डे म्हणजे
सगळ्या संपलोल्या अंतरलेल्या भावां भयणी खातीर भेटयलेलो दीस आनी त्या खातीर हो दीस आमी पाळटना करीत भाशेन आमी भेटयता पवित्र मिसाची भेट ह्या मेल्ल्या भावांच्या आत्म्या पासत. पवित्र सोबेन अशें थारायलेलें आसा की आख्या पवित्र सोबेंत आख्या संवसारांत हो दीस आयज डे ऑफ द डिसीज्ड फेथफूल असो पाळचो म्हणून आनी त्या खातीर पाद्रींक यादनिकांक परवानगी पुर्यान दिल्या 3 मिसां भेटोवपाक आनी एक तांतले मीस करीत भाशेन आमी भेटयता सगल्या मेल्ल्या भाव भयणां खातीर. आनी कित्याक आमी भेटयता ह्यो आमचे भाव मेल्या भयणी मेल्या पयत्यो ते आजुनूय पुर्गतोरींत आसा. तांकां स्वर्गा राज्यांत सूख मेळूंक पावूंक जालें ना शकलें ना. त्या खातीर तांचे आत्मे नितोळ निर्मूळ जावंक आनी तांकां पूर्ण भोगसणें मेळोंक देवाचें पवित्र सोबेन तांच्या आत्म्याक मिसाची भेट भेटोवची म्हूण अशें थारायलेलें आसा. त्या भायर आनिकूय अशें थारायलेलें आसा. आयच्या दिसा 2 तारखेर हो मेल्ल्यांचो दीस पाळटना भावार्थ्यांनी जी येता पळय ते तांणी सिमितेरीन वचूंक जाता आनी थंयसर मागणें करूंक जाय. बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात निलंबित केल्ल्या अधिकाऱ्यांची नावां जाहीर कर अशी तृणमूल काँग्रेसीन सरकारा कडेन मागणी केल्या. 2020 वर्सा म्हापशे वाठारांतल्या जमीन घोटाळ्या विशीं 6 केशी रजिस्टर जाल्ल्यो. उपरांत दुसऱ्या वर्सा 2 केशी घातिल्ल्यो. देखून तेन्ना कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान SIT स्थापन करची पडली. हे मुख्यमंत्र्याचे उतर पुरायेन फट आशिल्ल्याचे राजन सांगता. On 26 April 2022 तेजो ते मनशाक आनी ते NGO मारगांवच्या बेस्ड आयज जेको रिप्लाय देखून दिना तेणी. हांव कितें मागता CM कडेन की तुवें ग्रिवियन्सल केलां तें टायम बाउंड आसपा जाय. एनी रिप्लाय ओ वॉट एवर इज द डिसिजन कोणे ग्रिवियन्स घायलां तें डिसिजन विदीन 30 days जावपा जाय. मे इट बी एक्सेप्टेड or may it be thrown out, may it be right or wrong, but the result should be in a matter of 30 days. हांव सेकंडली कितें सांगूंक सोदता तुका 70,000 एम्प्लॉईज आहाय जे तुवें सांगले इन ऑल द ऑर्गनायझेशन. सो लोकांक कित्याक सफर जावपा जाय. वी शूड in 2021 2 cases, 2022 13 cases. These were all when the present Chief Minister Pramod Sawant, Dr. Pramod Sawant was the Chief Minister. So how do you blame that you had to do SIT because no action was taken? During your term, no action was taken. Another thing, let me tell you that these commissions have no meaning. And this SIT has no meaning absolutely according to me. टॅक्सी ॲपाचो फायदो सरकाराक न्हय जाल्यार टॅक्सीकारांकूच जातलो अशें येरादारी मंत्री मावेन गुदिनो सांगता. हे ॲप डिसेंबर मेरेन हाडपाचो विचार आशिल्लो, मात सगळ्या स्टेक होल्डर्सांका विश्वासान घेतल्या बगर आपूण हो ॲप हाडपाक शकना अशें मावेन सांगता. ॲपाचें हांव एक सांगता, गोवा टॅक्सी ॲप येता. आय हॅड अ डिटेल्ड मिटींग. वी आर वर्किंग ऑन दॅट. वी आर इन व्हेरी एडवान्स स्टेज. इट इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी. But it cannot become a full reality unless we take the stakeholders into confidence. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has told me also, has told Honorable Tourism Minister Mr. Rohan Kaunte, you all sit with the taxi people, call all the associations, call as many taxi people, have a continuous dialogue. This dialogue may take a little time, it cannot happen overnight. But my first thing is, I first want to develop the app in a final stage, so I am able to give a final imprint to them. Baba, Ami tumkan dita. They are going to be a special purpose vehicle, SPV is going to be floated, where they are going to be made the owners. Taxi wale सगळी app, सगळे association तितून येवपा जाय. So Goa, we have a app-based taxi operation, आणि तितून गव्हर्मेंटाक कांय इंटरेस्ट आसपाक ना. Out of 100 rupees collected, 95 तांकां मेळटले, 90 तांकां मेळटले. 5 will be the operating cost of jail. 5 will be for the welfare measures, जे 5% प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनाचे कलेक्ट करतले. तांकां पेन्शन, तांकां कितें प्रॉब्लेम येयले मेडिकल, तांकां हावजींग, अशें आमी स्किम्स करपाक सोदतात. एंटायर 100% वील गो टू द टॅक्सी फेलोज. आतां आहा ते गोवा मायल ते म्हणटा प्रायवेट ऑपरेटेड. आमी तुमचेच ॲप करा न्हू. फाल्यां तुमचे ॲप येयले पण ते ॲप चलपाक ना.
सो बट ॲप येवपाक जाय, हें तेणी समजून घेवपाक जाय. आमी जोरान हो प्रोसेस स्टार्ट केला. म्हाका दिसता आमी डिसेंबर पासून करपाक ट्राय करतले, बट नाव आय हॅव डिसायडेड आय विल नॉट हरी अनलेस आय टेक देम इनटू कॉन्फिडन्स. तांकां एक कॉन्फिडन्स येवपाक जाय, ताका डिस्कशन करूनच कॉन्फिडन्स येतलें न्हू. आनी तें आमी क्लियरली प्रेजेंटेशन तांकां एकदां न्हू दोनदां न्हू जाय जाल्यार गोंयान दोन कडेन एक नॉर्थ एक सावथ प्रेजेंटेशन दिवन तांकां आपोवन तांकां पळोवन दी कितें तें. दीज रोड एक्सिडेंट्स आर ऑल्सो हॅपनिंग ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, ओवर ड्रंकर्डनेस, over rash and negligent driving. People also have to take care. We are doing, as a chairman of Safety Council, we have made several recommendations to PWD, correct the black spot. And I have seen the Honorable PWD Minister going personally at site. बुधवारा वास्को शारांतल्या दुकानदारांचे आनी हेर वेवसायीक आस्थापनांचे वेपार परवाने तपासपा खातीर मुरगांव नगरपालिकेन मोहीम सुरू केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या लोकांकडल्यान कागाळी आयिल्ल्यान नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्स, मुखेल अधिकारी जयंत तारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी वेपार परवाने तपासपा खातीर दुकानां आनी आस्थापनांक भेट दिली आनी परवान्यांचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ट्रेड लायसन्स बी चॅक करपाक गेले मार्केटान. थिंगा आमकां डिफॉल्टर मेळ्ळे जायते जे कोणाक बापूय एक्सपायर्ड जाला तेमी ट्रेड लायसन्स ट्रान्सफर करून घेयना आनी तेमी सबलेट केला सगळीं शॉपान. आमी तांकां आयज वॉर्निंग दिलेलें आनी हेजे फुडें एक पासून जावपा ना, कित्याक आमी तेंगे ट्रेड लायसन्स कोण आवय बापूय मेला न्ही ते शॉपाचेर तेमी तशें दवरला बापायचें नांव ना ट्रेड लायसन्स ते आमी ते ट्रान्सफर करून घेवपा जाय पयलीं, नाजाल्यार तेंचे आमी एक्शन घेतले. कित्याक तेमी पयलीं ट्रान्सफर घेवपाचें आनी तेमी सबलेटूय केला थोड्यांनी, तेजेर आमी डिसिजन घेतले आनी एक्शन घेतले. पेमेंट बी टॅक्स पेमेंट आमी थोड्यांनी केला तांकां आमी आतां करपा लायला. इन बुराय म्हणल्यार ट्रेड लायसन्स कितें बरोवना तांकां बरो म्हूण सांग आनी ते बरोवपा येतले फाल्यां परत. आनी जे कोण बरोवनाय तांकां आमी स्ट्रीक एक्शन घेतले. हांवें इतले फावट सांगून लेगीत दाबोळी एअरपोर्ट बंद जातलो अश्यो वावड्यो आशिल्ल्यो देखून राज्यमंत्र्या कडल्यान म्हाका उतर जाय आशिल्लें आनी नागरी उड्डाण राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग हांणी स्वता दाबोळी आनी मोपा दोनूय एअरपोर्ट सुरू उरतले अशें उतर दिल्ल्यान थाकाय मेळ्ळ्या अशें येरादारी मंत्री माविन कुतिन्हो हांणी म्हटलें. तशेंच हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरल्या उपरांत आमकां पर्यटन गोंयांत चड कशें येतलें हाचो विचार करचो पडटलो अशें कुतिन्हो म्हणटा. सांगलें म्हूण तरी आसतना डेली पेपर येता दाबोळी बंद जाता. आय वॉन्टेड एश्युरन्स फ्रॉम नन अदर देन द सेंट्रल मिनिस्ट्री. टुडे आय एम व्हेरी हॅपी दॅट नन अदर देन जनरल व्ही.के. सिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिव्हिल एविएशन एज वेल एज रोड हायवेज, gave assurance on behalf of the central government, and even the civil aviation secretary was there, Honorable Chief Minister was there, Honorable Minister for Tourism Rohan Kaunte was there. In their presence, and also the chairman of the Airport Authority of India was there. In their presence, all this announcement has been made that the cabinet decision of the central government taken in the year 2010, I think it may be October 10, 2010, is supreme, that both airports will continue. Mr. Shashi was there, who is also the CEO of Mopa Airport. He was told, look to get flights, look to get passengers from new destinations. You all should not try to grab what is already there at Daboli. Flights coming, passengers coming. I think it is basically what is required is ensuring the synergies of the two airports to see that both contribute into building tourism, into building the passenger traffic coming to Goa. One should not be working against the other at cross purposes only to survive. Don't forget, even Mopa Airport has got revenue sharing thing with the Goa government. Our equity of land is almost 37%. So every 100 rupees they earn, 37 rupees comes to Goa government. On the other side, that is the Airport Authority of India Airport. Already 800 crores were spent. Now another 450 crores are being spent where work is going on for new aero bridges, the new old terminal which was demolished. If they were going to close the airport, why would they have done that work? And I am telling you, official studies have shown that air traffic is going to increase as far as
the whole world is concerned. And Goa is the most preferred destination. Goa is a brand by itself. We want more people to come. We are also building up the infrastructure. By December, your one lane will get ready on the Zuari bridge. That means second bridge also will be there. Your roads have been widened. Your airport, new airport has become a reality. Several other infrastructure works. I can list out a whole host of them. पावसान पिकपी कारणे काटेकणगां, आळूचे माडयो आनी हेर कंदमुळां आता बाजारांत येवपाक लागल्यात. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात व्हड प्रमाणात नासली तरी कंदमुळां विकपाक उपलब्ध आशिल्ली. कर्नाटकांतल्या जांबुटी, कणकुंबी आनी हेर वाठारांतल्यान ही कंदमुळां बाजारात येतात. असंतुलित पावसाक लागून कंदमुळाच्या पिकाचेर परिणाम जाला. देखून अंदू कंदमुळां म्हारग जावपाचे संकेत विक्रेते कडल्यान मेळ्ळ्यात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. आता रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी कोय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.